Page 102, G10. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी बापसाहेबाच्या इंतेंसवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसवा जावन आसात, जे पासत हे मीस भेटोवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या, ते आमी देवाचे हातीन म्हूण दवरुया. आनी जे मनशान स्पेशल इंटेंशन एक बरी नोकरी, एक जॉब मेळोंक म्हूण मागला, तेंचे पासत पूण मागुया. देवाच्या कृपेन सगळें कितें बरे भशेन तेंच्या जिवितान घडोवंक फावो जावं म्हूण. आयची वाचपा आमकां सदांच ल्हानवीक काळजान आनी मनान आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमकां आपयता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान एक्सेप्ट म्हूण करता, तें सदांच आमकां हंबलनेस, ह्युमिलिटी हितून म्हूण फुडें सरूंक म्हूण आपयता. पूण तरी पूण आमच्यान केन्ना केन्ना तशें जिवंक जायना. आमी पातकान म्हूण उरता आनी आमची जीं पातकां जावन आसात, त्योच पातकां आमकां सर्वेस्पोर देवा सरशिले पयस म्हूण व्हरतात. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून आतां आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रोचणाय केलाय. काकुतीन तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आतां आमचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर आमच्या आदल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कल्पतल्या, बोश्टावतल्या, जुलूम दितल्या शाराक कोनिश्टाय येता. तें केन्नाच आपोवणें कान दिनासलें. चूक दोल्ल्यार मानून घेयनासलें. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास देवंक ना.
आपल्या देवात सोदचें तें केन्नाच लागीं सरोंक ना. वय सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुव्यांकाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजांक नितोळ ओण दितलों. इथिओपियाच्या नदीच्या कांठां फुडें पर्यंत म्हजे पुजारी म्हाका देणें हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लॉस तांकां भोगची ना. कित्याक तुजे मदले गर्विश्टांक हांव काडून उडयतलों आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गर्वान चलची न्हय. तुजे मोदें हांव दवरतलों एक ल्हानवीक आनी कालती पोरजां आनी इस्रायेलांत उरल्यांत तीं सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तीं कांय वायट करची ना, फोटी मारची नात, तांच्या तोंडांतल्यान लबाडी जीब मेलची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतेलीं आनी विसव घेतेलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. दळदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. तुमचो जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलों. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. आमचो जबाब. दळदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यांत. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आंकांतांतलो ताका निवारलो. आमचो जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमी वेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. बरी मनशांक उलो मारतात. सर्वेस्पर तांच्या आंकांताक आनी सगल्या आंकांतांतलीं तांकां निवारता. आमचो जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचीं काळजां दुखवल्यां कोंतवल्यां तांचे सरशीं सर्वेस्पर आसात. जाचें मन कळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारोवन दिता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कास लावचो ना. आमचो जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक हे सोम्या कालाव करी नाकाय. तुजी परजेचीं पातकां बोगोस. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांचे वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें म्हूण दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले.
ताणी पयल्या सर्शी येवन म्हणलें, पुता, वच आनी म्हज्या दाखांच्या मळ्यांत आयज वावूर कर. पुतान म्हणलें, ना, आनी वेचचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी येवन तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाळ करून म्हणलें, वेता सायबा, पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणी बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकीन तुमचे आदीं स्वर्गा राजांत वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तांचेशी आयलो आनी तुमी ताका सत मानून ना. पूण 2 वसूलदारांनी ताका सत मानलो. ते पळोवन तरी ताका सत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू एक भाशेन खबर म्हूण दिता. 2 पूत जे जावन आसले तितून जी एके भाशेन बापूय तांकां कर्तव्य करूंक म्हूण आपयता, काम म्हूण दिता. एक हय म्हणटा आनी वचना, पूण दुसरो ना म्हणटा आनी मागीर मन बदलून तो तें काम करूंक म्हूण वेता. जेन्ना याज्ञिकांक आनी थंय हजीर आसल्या मनशांक जेजू विचारता, खंयच्या मदल्यान तेन बापायची खुशी म्हूण केली, ते म्हणटात, पयल्यान. पूण जर तरी आमी ह्या दोगांय भुरग्यांचेर जिविताचेर जर आमी नियाळ करता, दोगांयनी देवाची खुशी करूंकूच ना. कित्याक जेन्ना देवाचें उतर पयले फावट आमच्या मनान आमच्या मुखार म्हूण येता, तेन्नाच जर आमी त्या उतराचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता आनी त्या प्रमाणे फुडें म्हूण वेता, तेन्ना आमी देवाची खुशी करता. थोड्या वेळार जेन्ना आमी चिंत्ता कितें बरें कितें वायट आनी आपल्या पासत जें बरें आसतलें घडटलें तें चिंतून आमी जर कितें काम करता, तर तितून देवाची खुशी ना. आमच्या जिवितान जर आमकां कश्ट सोंसचे आसात, तर खरेंच आमी तें काम करतले? आमी 2-3 फावटी विचार करतले हांव करूंक जाय काय ना म्हूण. पूण देवाची खुशी जर आमकां सदांच आमच्या जिवितान पाळूंक जाय, तर पयले वाचपान जी खबर आमकां मेळटा, ल्हानवीक काळजान आनी मनान आमी सदांच म्हूण रावूंक जाय. जेन्ना आमी ह्युमिलिटी म्हूण तितून रावता, तेन्ना आमच्यान सगळें कितें सोंसूंक म्हूण जाता. कोण जर आमचे वून होड म्हूण आनी आमचे वून फुडें म्हूण वेता, आमकां तें दूख दिसचें ना. पूण तेचे पासत आमी देवा लागीं मागतले आनी ताच्या आनंदान पूण आमी वांटो घेता. पूण जर तरी आमच्या मनान आमी ल्हानवीक काळजान रावना, तर जेन्ना दुसरी मनशां आमच्या वून फुडें वेता, आमकां एके भाशेन जेलस फिलींग म्हूण जाता आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता. तेच आयच्या ह्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. सदांच जे भाशेन जेजू हंबलनेस आनी ह्युमिलिटीन रावलो, तेच भाशेन आमकांय ल्हानवीक काळजान आनी मनान सदांच आमचें जिवीत आमी जिवंक फावो जावंक जाय. ह्या दिसांनी आमी तयारी करता जेजूक आमच्या जिवितान, आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान आमच्या कुडी भितर घेवंक म्हूण. तर सदांच दुसऱ्यांक आमच्या जिवितान एक्सेप्ट करून, जर तरी दुसरी मनशां आमच्या वून फुडें वेतात, तर तांकां पळोवन आमी वायट आमकां दिसचें न्हय, पूण सदांच बरें मनान काळजान रावूंक आमी प्रयत्न म्हूण करूंक जाय. आनी तें केन्ना म्हूण जातलें? जेन्ना आमी मागणें करून भावार्थान विश्वासान जी उतरां आमी मागण्यांनी उलयता, तेचेर पूण आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता तेन्ना. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर सदांच देवाचें उतर जें आमी आयकता, ते उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक फावो म्हूण मागुया. तशेंच ल्हानवीक काळजान मनान सदांच रावूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच सगळे संवसारा पासत आतां आमी मागुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रुचणेचो तूं अपुर्मीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पिडा निरंत्रणांत येवंक, ते पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर
तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. Amen. Page 41, C30. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. दयाळा बापा, काल त्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणुची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित पवित, पवित पवित दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण परगोटू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अनख्वार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैतार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 52 D10.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक प्रसन्नाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोळ करूंक आनी स्वर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पयली सुवातेर मातशें बसात. पयली सुवातेर फादर जॉन आनी फादर जस्टिनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें मीस ताणें भिटयलां, प्रवचन केलेलें आसा. सगळीं जाणां हांगसर आमकां मदत करतात, तितल्यांकूय आमचे साकिस्तांव येरां हांगसर मदत करतात. वाचप केल्लें आसा, गायन केलेलें आसा. तुमकां सगळ्यांकूय, कित्याक व्हडे भक्तीन तुमी हांगसर येतात बागेवन फ्रांसिसाच्या पांयशी, आनी तो आमची मागणी आयकता आनी सगळें आमकां बरेंपण तो फाव करता, राखता आनी सांबाळटा. तर ह्या सगळ्या देण्या पासून आमी देवाक आर्गां दिवया. आमी सकाळीं आदीं म्हणल्यार हितून नोवेनाच्या दिसांनी 5 पवित्र बुजोवण घेतलें हांव, एडोरेशन. मागीर आमी सांजेच्या आदेसाक करूंक लागल्या. लोकांनी आमकां सुचयलां, फादर तुमी सकाळचें करशात जाल्यार बरें पडटलें आमकां, कित्याक पवित्र बुजोवण जाली म्हणटच आमच्यान आमचो दीस बरे भाशेन सारूंक जाता. तर आमी हो थोडो तोकस घेवन थोडो सॅक्रिफायस करून आतां परतून आमी 5 न्हय पूण 5:30 स्टार्ट करता हांव. 5:30 ते 6 ताचे उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें, आनी मागीर 7 आनी 8 आनी 7 जे मीस आसा ते आमचे भाशेन. कित्याक लोक हांगसरूच न्हय पूण भायर पर्यंत तांकां मिसाक वचोंक जायना, पयस आसता. तर ताका लागून ती म्हणूंक लागली आमकां हे भाशेन मीस मेळत जाल्यार बऱ्याक पडटा. तर आमी म्हणलें बरें, ही तांची सुचना आमी आयकता आनी ते भाशेन करूंक आमी प्रयत्न करता. दर दिसा 9 ते 5 पर्यंत हांगसर उमाक लोकांक येवंक जाता. तुमी म्हणना हितून आतां मिसान भाग घेतात, पूण खूब ट्युरिस्ट भायर येतात. तांचे पासून म्हाका हांगसर बॅरिकेड करूंक जाय, कित्याक बॅरिकेड ना जाल्यार शिस्तीन ती भितर येना. सगल्या हांगसर पोरसांत आमच्या आनी कंपावंडांत भोंवतात आनी बरे भाशेन त्या जायना. सो हांगसर आयले म्हणटच एक तरी बरो अणभव घेवन वचोंक जाय, फकत पिक्चरां करपाचो न्हय. पूण हांगसर आयले म्हणटच सायब हांगसर आसा, ताचें दर्शन घेवन तांच्या जिवितांत कसलो तरी बदल घडोवन येवंक जाय. शांती खूब जाणांक मेळटा, पूण ती आमी तांकां दिवंक जाय. ताका लागून हांव हो प्रयत्न करतलो आतां ह्या दिसांनी. आनी जेन्ना आमी 5 मीस म्हणजे खाजाराचें घेता, कित्याक खूब जाणांक हांगसर खाज जावंक जाय म्हणल्यार 5 घेवया. आदीं आमी 4 घेताले, पूण 4 घेता तेन्ना आमी सगळे लोकांक हांगसर हाडटाले हांव, म्हणजे ट्युरिस्टांक, आनी खूब आवाज जातालो, तांकां मागीर डिस्टर्बन्स जातालें. मागीर मीस जाल्या उपरांत आनीकूय लोक आसतालो, तांकां कितें स्नॅक्स पर्यंत घेवंक जायनासलेले. तर हे फावटी हांव ट्राय करता, जेन्ना 5 खाजाराचे मीस आसता तेन्ना 4 हांव इगर्ज बंद दवरतलो आनी मागीर तांकां सगळो हो जागो तांचे पासत दितलो. ट्राय करता हांव कशे भाशेन जाता पळय तें, कित्याक लोकांकूय हांगसर येवंक जाय. हें वर्ल्ड हेरिटेज म्हणटत लोकांक हांगसर येवंक जाय म्हणटत आमी तें पळोवंक जाय कशे भाशेन करूंक जाय तें. सायबाक आमी आतां हांगसर दवरलेलो आसा. कॅस्केटीची म्हणल्यार हितून आतां बंदोबस्त करता हांव. फ्युमिगेशन जाल्लेलें आसा. बाकीचें आतां काम सुरू जातलें फाल्यां सावन. म्हणटच तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताली. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवंती मागता. जवण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता हांव. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 98 G2.